फॅमिली भितरूच म्हणली जाल्यार एक तो कोण पब्लीक सेक्टरान कामाक आसता खबर आहा तो खंयच्याय पोस्टार आसूं तेका एक व्हॅल्यू वेगळ्या प्रकारचो आसता. दुसऱ्या कडेन जर कोण बऱ्या प्रायव्हेट सेक्टरांचो स्वताचो बिझनेस कोण डेव्हलपींग बरो करूं तरी ताका इतलो व्हॅल्यू गावना सर. हाजो परिणाम समाजाचेर जाता काय जायना? डेफिनेटली जाता. बेगीन जावप हें गरजेचें आसा. ऑफिसराक बाकीच्यो जबाबदारी आसता हें हांव मानता. मात एखादो मनीस गेलो जाल्यार त्या दिसा तो ऑफिसर आसता तो आसपाक जाय. त्या खातीर न्हू थोडे दीस आसात पळय ते असायन केल्ले वयपाक जाय. पळय स्वाभिमान मनशाचो जो आसता पळय तो म्हत्वाचो आसा. स्वाभिमानी जो मनीस आसा पळय तो खंय तग मारता. सर नमस्कार, तुमचं युनिक अचिव्हर्स शोना खूप खूप स्वागत करता. सर तुम्ही खूपशे समाजकार्यान समाज आसा समाजकार्य करतात. तुमच्या समाज वाड्यान तुमचें खुबशें योगदान आसा. सो आमकां ह्या व्हिडिओन किंवा ह्या डिस्कशनान आमकां फूल समाजकार्य रिलेटेड सगळें डिस्कशन करपाक जाय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी खुबशा डिपार्टमेंटांनी पळयलां आसतलें कॉमन मॅनाक खुबशे प्रॉब्लेम जाता. एक प्रायव्हेट डिपार्टमेंट आसूं किंवा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसूं. सो हेजे कॉमन मॅनाक फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्युशन कितें गावतलें हांगासून म्हाका सुरवात करपाक जाय सर. कशें आसा की कॉमन मॅनाची कितें गरज आसा पळय ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. ती सगळ्यांनी लक्षान घेवपाक जाय की कॉमन मॅन म्हणजे कोण. तर जेका सरकारी नोकरी ना तो कॉमन मॅन, जेका सरकारी नोकरी आसा तो. सो दॅट फर्स्ट यू हॅव टू आयडेंटिफाय. एक जालें. तेज्या नंतर जो कोण तरी सादो मनीस आसा तेजे कडेन सरकारी नोकरी वगैरे आसना किंवा जो कंपनीनूय कामाक वचना आनी एक अशें सिंपल लायफ जगता. तांचें एक हें आसता की खंय तरी आपूण गेलो जाल्यार आपलें जें आसा तें काम रोखडें जावचें म्हणून. कळ्ळें न्हू. सो हेज्या खातीर प्रशासन जें आसा पळय तें खंय तरी सोंपें जावपाची गरज आसता. कळ्ळें न्हू. आपलें काम आसता तें जलद जावचें हेची प्रत्येकाक मागणी आसता प्रत्येकाची. खंयच्या ऑफिसान गेलो खंयसरी गेलो जाल्यार तें बेगीन जावपाचें म्हणून. आनी आतां आमकां खबर आसा की गव्हर्मेंटान गेलीं कितलेक वर्सां की लोकां प्रती लोकांक जें हें आसा एप्रोच आसा तो जाता तितलो सिंपल करून दवरलेलो आसा. म्हणजे खुबश्यो गजाली आहा ते आतां आमकां फोनाचेर इजिली एक्सेस करपाक मेळटा. कळ्ळें न्हू. कितें जाता खुबसो जो आमचो जो कॉमन मॅन जो आमी म्हणटा पळय आनी आमकां जें खबर आसा कॉमन मॅन म्हणजे आतांचो यूथ न्ही. यूथ घरा बसल्यार कामां करूं शकता खुबशीं. बरोबर. तुका फॉर एग्जांपल आतां जर एखादी सर्टिफिकेट करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय जाल्यार मात तेंच्या पेक्षा जे कोण वयले लोक आसात तेंचे कडेन तितलो एक्सेस ना मोबायलाचो कंप्युटराचो. तांकां दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचें पडटा. आनी ताका लागून खूब लोकांची कामां वांगडा येता कारण ते डिले जाता. सो इट इज लायक की सिस्टम आसा पळय ती सोंपी आसा ना न्ही. मात खंय तरी मागीर ऑफिसान जेन्ना पावता जेन्ना ती मोबायलाचेर उरना किंवा ऑनलायन उरना तेन्ना खंय तरी मातसोशें टायम लागता आनी मातशी लोकांची कामां बी जावपाक मातसो वेळ आसता. सो पण टायम ते ऍक्च्युली कित्या खातीर लागता? बेसीक मेन कितें कारण आसता? ऍक्च्युली टेक्निकल इश्यूज बीन अशे आसतात काय ते थोड्या डिपार्टमेंटांनी आमी अशें पळयलें जाल्यार थोडे लोकूच नासतात एक एकदां. अशे कॉमन खुबशे लोक सुद्दां म्हणटात आयज तो ना जालें न्ही आयज हाफ तो गावोंक ना. एक एकदां पेंडींग म्हणल्यार आयज सर्टिफिकेटून हें हाडून दिवंकूच ना हेची कॉपी हाडून दिवंकूच ना असले जाता प्रकारान. बेसीक प्रॉब्लेम कितें जाता सर? पळय कितें जाता की एकलो ऑफिसर आसता ताका खूब कडेन एकदां चार्ज आसता. एक जालें. दुसरी गजाल केन्ना केन्ना थोडे क्रुशियल मिटिंग्स आसतात. केन्ना केन्ना पयलींचे कमिटमेंट्स आसतात. केन्ना केन्ना इन्स्पेक्शन आसता. अशीं वेगवेगळीं कारणां आसतात. सो ताका लागून एखादो मनीस गेलो आनी त्याच डिलिंग हेना कडेन जर सपोज तें काम आसत जाल्यार तें उरता केन्ना केन्ना. मात एक गजाल खरी की लोकांचें काम जावप आनी तें बेगीन जावप हें गरजेचें आसा. ऑफिसराक बाकीच्यो जबाबदारी आसता हें हांव मानता. मात एखादो मनीस गेलो जाल्यार त्या दिसा तो ऑफिसर आसता तो आसपाक जाय. त्या खातीर न्हू थोडे दीस आसात पळय ते असायन केल्ले वयता थोड्या ऑफिसांनी. थोडीं जीं ऑफिसां आसतात पळय ते खूब शिस्तबद्द पद्दतीन चलतात. आनी त्या दिसा तूं गेलो जाल्यार तुका मेळटात लोक. जो एकच दीस सपोज सोमारा मेळटलो खंयच वचचो ना जाल्यार तें जाता तशें. सो दॅट डे हॅज टू बी फायनलायज की खंयच्या दिसा तें वचपा जाय
भायर नोटीस आसपा जाय अमक्या दिसा तुमी येयले जाल्यार तुमचें काम जातलें म्हणून अमकें म्हणजे ह्या दिसा येयल्यार तुमकां तो कन्सर्न मनीस मेळटलो अशें आसपाक जाय. आनी ही जी सिस्टम आसा पळय ही शिस्त आसा पळय ती प्रत्येक कडेन आसपाक जाय नॉट ओन्ली इन पब्लीक सेक्टर बट इन बाकीचे सुद्दां जे कितें आसात पळय थंय सुद्दां तें आसपाक जाय. सो दीस आसान करपाक जाय की अमक्या दिसा येयले जाल्यार तुका अमकाच मेळटलो म्हणजे लोकांचें जें आसा पळय तें येयलो आनी फावट फुकट वचूं जायना कळ्ळें न्हू. आनी तांकां कळपाक जाय नंबर आसूं जाय टोल फ्री नंबर किंवा जो कितें नंबर आसता पळय तो आसपाक जाय. ऑफिसान येवच्या पयलीं तेंच्यांनी एक नंबर डायल करून पळोवपाक जाय. तो नंबर डायल केलो म्हणून न्ही तो नंबर घेवपी फोन घेवपी मनीस आसपाक जाय. बरोबर आतांच म्हणपाक गेलो कितें फोन घेवपी कोण आसना भितून. फोन घेवपी आसपाक जाय कोणाक तरी एकट्याक ती जबाबदारी दिवपाक जाय तर की कोणाचो फोन येयलो जाल्यार तुमी तो आन्सर करा आनी तांकां सांगा की अमको मनीस आसा की अमको मनीस ना. अशें तेणी कितें जाता तेणी दुसऱ्यांचे जे खेपे आसतात पळय ते विनाकारण तांकां येवचे पडना आनी मनीस आसल्या उपरांत तांकां येवपाक गावता. सो आनी एक अशें ह्या समाजान खुबशे स्तंभ आसा आनी मेजर स्तंभ हो आमचो पॉलिटिक्स स्तंभ. सो पॉलिटिक्स स्तंभ जर आमचो आनी बरो भशेन स्ट्रॉंग जावपाक जाय की तेजे वटेन नदर जी पळोवपाची आसा ती आजकाल मातशी बदलत चल्ला ती बरी जावपाक जाय लायक आमच्या सारक्या युथांनी कितें करचें कित्याक आमी दुसऱ्यांनी कितें करचें उलोवचे पेक्षा आपूण एक युथान म्हणून कितें करचें हेजेर उलयल्लें एक म्हाका दिसता चर्चा बरी जातली. ठीक आसा. अशें आसा की सगळ्यान म्हत्वाचो जर घटक तांचो जर आसत जाल्यार तो समाज आसा. आनी समाज उन्नत जावपाक जाय समाज प्रगत जावपाक जाय आनी सगळ्यो ज्यो गजाली आसा त्यो समाजीभूमीक जावपाक जाय म्हणजे शूड बी पीपल ओरिएंटेड आसपाक जाय गजाली मनशाक केंद्र दवरून गजाली जावपाक जाय. ही एक धारणा आसा कळ्ळें न्हू. हाजेरूच सगळ्यो गजाली चल्लेल्यो आसा. हाज्या नंतर जे दुय्यम आसा पळय सेकंडरी आसा तातूंत मागीर वेगवेगळ्यो गजाली आसात कळ्ळें न्हू. तातूंत एक गजाल म्हणजे एक पॉलिटिक्स अशें आसा. कारण पॉलिटिक्स म्हणजे फक्त निवडणूक अशें न्ही कळ्ळें न्हू किंवा कोणी फक्त प्रतिनिधी निवडप इतल्याच पर्यंत तें मर्यादीत ना तर तेजो समाजकारणाचेर कितलो परिणाम जाता कळ्ळें न्हू. आनी कशा पद्दतीन जावपाक जाय हें म्हत्वाचें आसा. आतां तुवें जशें म्हटलें की हातूंत आमी युथांनी कितें करपाक जाय काय म्हणून तर कशें आसा की आजकाल जी व्याख्या सर्वसादारणपणे लोक जी करता कळ्ळें न्हू ती अशें की कितें तरी म्हाजें काम जावपाक जाय म्हणूनच फक्त राजकारण आसूंक जाय अशें कितें तरी तांकां दिसता. म्हणजे एक 10वी-12वी पास जाल्लो मनीस ताका कितें दिसता विचार करतना तो शिकता ताच्या खातीर की फाल्यां म्हाजें कितें तरी काम जावपाक जाय म्हणून कितें तरी अमकें अमकें जावपाक जाय अमकें अमकें राजकारण आसूं जाय अशें कितें तरी करता. पण हें इतलेंच मर्यादीत ना. राजकारण आसा पळय किंवा पॉलिटिक्स आसा हाजी जी जबाबदारी आसा पळय ही फक्त हें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवप किंवा नोकरे धंदे दिवप इतलेंच ना तर तेजो खूब असो परिणाम तो समाजाचेर जाता कळ्ळें न्हू. ते समाजाचें जें एकंदरीत जें हेल्थ आसता समाजाचें एकंदरीत तेजो तें खंय तरी बरें रावपाक जाय हें पळोवपाक जाय. आनी तेजो एक सगळ्यान मुख्य घटक हे आमचे युवक आसात. आनी युवकांचें जें हेज्या बाबतीन जर चिंतपाक गेले जाल्यार आमी पळोवपाक जाय की खंयच्या गजालीक कितलें इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय पळय हें आमकां सगळ्यान पयलीं कळपाक जाय. आमी कितें करता की आजकाल अशें थोडेशें चित्र दिसता टिवीनसून दिसता आनी खंयच्यान दिसता एक फावट की अमके कडेन गेले जाल्यार आपलें काम जातलें अमकें जाल्यार काम जातलें. हेणी कितें जाता की मनीस जो आसता पळय तो स्वताचेर फोकस करपाक पावना कळ्ळें न्हू. जो मनीस एखाद्या प्रायवेट फर्मान वता आनी एखादो मनीस ह्या असल्या गजालींनी म्हणजे कोणाच्या तरी फाटल्यान कितें तरी करया म्हणून वता त्या दोनूय मनशांच्या न्ही कॉन्फिडन्स जर सपोज तुवें कंपेर केलो जाल्यार भितून खूब फरक आसता. पूण हांगा एका मनशाक न्ही खबर आसता की हांगासर जर कितें जर जावपाक जाय प्रायवेट फर्मान जाल्यार ताका आपुणूच कितें तरी करचें पडटा आपुणूच हातपांय मारपाक जाय तरच तें जावपाक शकता. आनी हांगासर तो आपले एक टार्गेट सेट करता एक गोल सेट करता तेज्या दिशेन तो प्रयत्न करता. हांगा कितें जाता आपणाक एकदां नोकरी मेळ्ळी एखादी खंयची की सगळें सोंपलें तेज्या उपरांत आपूण लग्जरियस लायफ जगतलो आनी कितें तरी करतलो इतलें जाता. हातूंत अपवादूय आसा
खुबशे लोक असतात त्यांचे वेगळी ध्येय धोरणां असतात ना अशें ना. मग एकंदरीत लोक जी व्याख्या राजकारणाची बी करतात हांव युथाच्या नदरेच्यान हय. सांगता सर्वसाधारणपणे बाकीच्या व्हडल्या गजाली सांगना हांव. तर काम जावपाक जाय म्हणून ते अशें जाय आनी तशें जावपाक जाय अशें म्हणून. तर समाजाचेर हेजो परिणाम जायत आसता आनी ताका लागून सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे सामान्य मनशाची जी लायफ आसा पळय समाजकारणान सामान्य मनशाची जी लायफ आसा पळय ती बरी जावपाक जाय तेज्या खातीर राजकारण आसा कळ्ळें न्हू. ताका बरे संस्कार मेळपाक जाय तेज्या खातीर राजकारण खूब रिस्पॉन्सिबल आसा किंवा ताका फाल्यां बरें एज्युकेशन मेळपाक जाय तेज्या खातीरूय राजकारण रिस्पॉन्सिबल आसा कळ्ळें. ताका लागून ते पळयतना नजरियो जो आसा पळय तो अशा पद्दतीन दवरपाक जाय की फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी आमकां राजकारण जाय आनी ते बऱ्या पद्दतीन आसपाक जाय इतलेंच. खुबशे कॉमन मॅन आहा खबर आहा ते खुबशे लोन काडटा सर विनाकारण म्हटल्यार कोणाक दाखोवपा खातीर आसतले पण आपलो फ्रेंड कितें तरी घेता मागीर आपल्याकूच घेवपाक जाय पयशे लोन काडप अशें जे चल्लां पळय हेका लागून कितें प्रॉब्लम जाता आसतलो समाजाक का खंय फसता आसतले. बरोबर. पळय लोन काडटात कोण केन्ना केन्ना धंदो करपाक काडटात वेवसाय करपाक काडटात बाकी फ्रेंड्सांक बी दिवपाक काडटा तें आय डोंट नो बट युजली ते केसी आमी पळयता खूब फावटी. तर लोन कित्याक जाय पडटा एक तर मनशाक जास्त करून धंदो करपाक. धंदो करत आसतना जर सपोज एखादो मनीस जर सपोज भितरल्यान जर प्रॉफीट गावलें जाल्यार बरें आसा आनी जर सपोज जालें ना लॉसान गेलो जाल्यार तें समजोवंक शकता की बाबा कितें ताका प्रॉफीट जालें ना जाय तशें आनी म्हणून तो लोनाक ताका प्रॉब्लम जालो अशें जाता. आनी लोन ही काय वायट गजाल न्ही घेवप बरी गजाल. केन्ना केन्ना कितें जाता की मोठ्ठें लग्जरियस घर बांदपाक अशेंय लोन घेतात लोक. दुसरी गजाल लग्न बऱ्या व्हडल्या थाटामाटान करपाकूय घेतात आनी हें केन्ना जेन्ना तूं तें वेळाचेर दिवपाक शकता तेन्ना इट इज फायन बट जेन्ना तूं त्या परिस्थितीन आसना पे करपाचें आनी तूं फक्त तें खंय तरी दाखोवपा खातीर म्हणून एखादी गजाल जर जेन्ना करता पळय स्पेशली लग्नां बिग्नां तेन्ना ती खंय तरी मनशाक घातक जाता. हांव तुका एक उदाहरण दितां. कितें जाता जाणा हांव पळयता की आमी खंयच्याय जरी लग्नाक गेले खंयच्याय जाल्यार बारीक मनशाच्या सावन तूं व्हडल्या मनशाच्या वयर एवरेज जर आमी नजर मारली न्हू जाल्यार ह्या मनशान खंय तरी लग्नाक आपल्या 6-7 लाख रुपया तरी मोडलेच आसतले अशें दिसता. कळ्ळें न्हू म्हणजे खर्च जाताच तो सगळो. एक वस्तू जर करतलो तूं आयज भांगर तुमकां खबर कितलें म्हारग जाल्लें आसा तें आनी त्या खातीर न्ही मनीस कितें करता कमीत कमी 5 ते 6 लाख रुपया त्या भांगराकूच मोडटा. मागीर उपरांत तें जेवण बिवण आहा तें ठीक आसा पण हेज्या खातीर की म्हाजो शेजारी आसा तो खंय तरी 8 लाखाची वस्त करता म्हणून हांव खंय तरी 6 लाखाची वस्तू करपाक वता वीच इज टोटली रॉंग. तुज्या कडेन जाता जाल्यार इट इज ओके. तुज्या कडेन जायना जाल्यार तुवें तें करप ना. कळ्ळें न्हू. हें कित्या खातीर घडटा कारण आमचेर एक सोशल प्रेशर आसता. आयज ही जी वेवस्था आसा हेका वेवस्था म्हणटात की तो करता म्हणून तेजें हांव खंय तरी हें करता कॉपी करता आनी हांव करता आनी हांवें जर तें तशें करूंक ना जाल्यार फाल्यां म्हाका लोक कितें म्हणटले ह्यो कंजूस मनीस ताका करपाक नाका किंवा तो सामको असो कमी मनीस अशें कितें तरी. सो तें इन्फिरिटी जी आसा पळय ती मनाक येवपाक लागता मनशाच्या आनी म्हणून त्या कर्जाच्या भानगडीन मनीस पडटा. ओके. सो म्हाजे तरी हेजेर सामकें स्ट्रिक्ट म्हाजेर ह्या गजालीचेर सामकें वॉच आसता आनी हांव पळयतां आनी म्हाका तरी अशें म्हणपाचें आसा की मनशान न्ही केन्नाच आपणाक जें परवडटा पळय तें करपाक जाय. अशें खुबश्यो म्हणी आसा की जशी चादर आसा पळय तशें पांय पसरपाक जाय बट तशें सेम इट इज सामकें योग्य आसा ती गजाल. विनाकारण कितें करचें न्ही. कळ्ळें न्ही. तुज्या कडेन खर्च करपाक जायना जाल्यार तुवें तो तुजे कडेन जाता पळय तितलोच करप. फाल्यां एखाद्या मनशान म्हटलें किया तो कंजूस ताणें करूं ना चलता कोता येता पूण खंय तरी तुका फाल्यां बँक तुज्या फाटल्यान लागतली फाटल्यान कोणी तरी केस करूं शकता तेज्या गजालीचेर तुका पुलीस धरून व्हरूंक शकता किंवा कोर्टान वचचें पडोंक शकता. सो हें जर सगळे गजाली अवॉयड करतलो आनी तें सोडून घाल हें जालें ना जर समजा एका फ्रेंडा कडल्यान जर लोन घेतलें कळ्ळें न्हू जाल्यार तुका तेजे खंय ना खंय तरी इन्स्टॉलमेंट दिवचे पडटा दुसऱ्याक तूं पडोवंक शकना. बरोबर आहा न्ही.
म्हणून महत्वाचें आहा की आपणाक जे जाय पळय कमीत कमी हेतून करपाक शकता पळय ते मनशान करूंक जाय. तुका आनी एक गजाल सांगता हेतून इंट्रस्टींग आनी सामको हो खूब गरजेचो टॉपीक तुवें आतां छेडला पळय तो, की आमी पळयता की एखादो मनीस जो कंपनीन कामाक वता ताका सॅलरी आसता 10,000 रुपया, कळ्ळें न्हू. बरोबर. सॅलरी 10,000 रुपया, त्या भायर कुटुंबाची जबाबदारी आसता आनी कितें आसता. ह्या मनशान जर फाल्यां लग्न जावपाक जाय ताका, घर बांदतलो तो तें सोडूनच घाल. लग्न कारण हांगा देखावो चड आसता, कारण हांगासर तेव्हा व्हडले आमी ताका हेजे व्हडल्या उत्सवाचें आमी हें दिता ताका न्ही स्वरूप दिता. पळोवंक गेलो न्ही एक्चुअली लग्न बी जे गजाल आसता पळय ही मरे थोड्या लोकांकूय घेवन करपाक गावता आनी हेजें सामकें बरें उदाहरण आमी कोविडा वेळाचेर पळयलां. बरोबर. बरोबर न्ही, 20 सामकें. लोकांकूय घेवन पळयलां आमी लग्न केलां. 20-25 लोकांक घेऊन हय लग्न. इतलेंय जाता. फायनली लग्न जावपाक कितें हय. कोर्टान वतात आनी ते पयलीं तुमी करतात न्ही ते रजिस्ट्रेशन actually बी लग्न. करतात तें लग्न न्ही. मागीर तुमी लोकांक जेवणां घालतात, हम्म. लाखाची घालतात आनी लोकांक दाखोवपाक जे वस्तू बी जे करतात ते मरे चुकीचें आसा. कित्याक कोणाचेर दुसऱ्याचेर प्रेशर येवं जायना. एखादो मनीस जर सपोज शिकून जर सपोज जर बरो व्हडलो मनीस जाता, सायंटिस्ट जाता आनी शेजाऱ्याचो भुरगो जर म्हणटा की हा तो आमचो सायडीचो बरो शिकला ताका लागून आपणाकूय बी शिकपाक जाय आनी तसो जावपाक जाय त्या पेक्षा व्हडलो जावपाक जाय जाल्यार इट इज फायन. हो. तूं हांगासर लोकांक वस्ती घालून कसलो आदर्श निर्माण करूं शकता. दुसऱ्यांक फोंडान घालता तूं आनी ही जी वेवस्था आहा पळय समाजान निर्माण जाली एकदम घातक आसा. हेज्या खातीर लोक लोन काडपाक वता, कळ्ळें न्ही. ते करचें न्ही तशें. आपणाक जें परवडटा पळय तेंच करपाक जाय मनशान. तशें हेच्या खातीर लोकांनी अलर्ट कळ्ळें जावपाचें. कित्याक हेजेर खुबशे लोक कमी उलयतात. आनी कोण उलयता जाल्यार पिसोत म्हणटा तूं कितें उलयता रे असले गजाली. तुका कितें खबर लग्न म्हटल्यार जिवनांत आमी एकूचदां लग्न येतलें मरतले पयशे मोडचे जाल्यार खंय मोडटले पयशे. कितें आसा पळय ही गजाल न्हू उलोवपाक बरी दिसता, पण जो कोण खर्च करता पळय ताका खबर आसता की आपण कितें तें. अरे म्हाका सांगा अशे कितलेशे भुरगे आसात की जे बाबडे म्हयन्याक 10-12 हजार रुपया कमयता आनी खंयच्या तरी पळय सगळ्यांक काय हय. बरे व्हडले लग्जरीयस आनी सरकारी नोकऱ्यो मेळोंक शकना. पण जे कोण 10-12 हजार 15 हजाराच्या कामाक वतात पळय आज खबर आसा की सगळे गजाली आहात ते म्हारग आसात. सो ताका लागून तो मनीस एखाद्या गजालीचे बऱ्या घराचे स्वप्न कशें चिंतूं शकता. बरें व्हडलें आपण किमान लग्न तरी जातलो हें स्वप्न कशें चिंतूं शकता. हें जर सिस्टम जर आमी जर मान्य केली न्हू समाजाची मोठ्ठें कितें तरी हें करा म्हणून कळ्ळें न्हू खूब खर्च करून कितें तरी सेलिब्रेट करा म्हणून जाल्यार तें शक्य ना. तो मनीस लास्टाक तसोच काबार जाता. तो टेन्शनां घेता, ताका आवय बापायचे मेडिसिन्स आसतात, बाकीचे खर्च आसतात, ताका स्वताचें पोट चलोवचें पडटा आनी हेतून तो लग्न कसो जातलो म्हाका सांग. हाजेर गांभिर्यान विचार जावपाक जाय. कळ्ळें न्हू. ह्योच मनीस फाल्यां कोणाच्या तरी पांयां पडटा वचून की बाबा म्हाजें एक काम कर रे म्हणून सरकारी सो दॅट की आपण लग्न जातलो. पळय कशें आसता आमी न्हू रूट कॉजाक वचना. आमी बेश्टेच अशें म्हणटा उदक तुवें जितले प्रश्न विचारला पळय तेजे मूळ जर खंय आसा न्ही जाल्यार तें हांगा आसा. कशें आसा जो पर्यंत आमी साद्या मनशाक सक्षम करिना ताका कितें तरी आमी एक एक्टिविटी दिवपाक जाय. ताका न्हू चॅनल दिवपाक जाय खंयच्या तरी पद्दतीन जगपाचो. जो पर्यंत आमी दुसऱ्याच्या एक बरी लायफस्टायल जो पर्यंत आमी सेट करिना न्हू तो पर्यंत आमकां हे बाकीच्यो गजाली आहा त्यो केन्नाच मॅनेज जावंक शकना. अरे कित्याक जाय इतले व्हडले खर्च कितें करपाचें आहा म्हाका सांग. हें केन्नाच करचें न्ही मनशान. आपणाक जें परवडटा पळय तितलेंच करपाक जाय. दुसऱ्यांक दाखोवपाक जाल्यार अजिबात करचें न्ही. कळ्ळें न्ही. अजिबात करपाक जायना. तुमकां खर्च जेवपाचो जायना मरे 4 लग्न धर, 3 लग्न धर, लोकांक सांग न्ही लोकांक कळटा हेच्या कडेन बाबा जावचें ना किंवा एका 4 सुमार येयल्या आपण करा मरे सोंपया मरे. वस्तू इतले कितें घालपाक जाय. कोण भितर उडयता वस्ती घालूंक ना जाल्यार. सेकंड पार्टी आसता पळय त्या पार्टीकूय सांगपाक जाय लग्नाक की बाबा आपणाक इतले इतले जातले तुमी रेडी आसा काय म्हणून. आपण सर म्हाका दिसता सेकंड पार्टीचो मेजर एकदा प्रॉब्लम मे बी आसनासतलो. एकदा पार्टी दुसरी व्हडली आसता आनी दुसरी धाकटी आसता मे बी ताका लागून ते करता जाल्यार. ना अशें आसना. कशें आसता जो कोण कमी मनीस आसता पळय ह्यो बॅलन्स लोक सदां आपूण सोयीस्कर दवरता. आमी जरी कितलेंय म्हटलें न्ही जाल्यार आजकाल एखाद्या मनशाचे गूण पळोवन लग्न जावपाचे दीस गेले. कळ्ळें न्हू. गूण पळोवन मनशाची कामां जावपाचे न्हू लोक मोटरसायकली घेवन फिरता. हांव आजून मोटरसायकल घेवन फिरता मरे.
तशें कितें आसा ते कांय नासता, ते कोण पळयना तुजें. पण तुका भितरल्यान तुजो जो एक स्वता भितर एक विश्वास आसता पळय तो गरजेचो आसता, पण तो लोकांक दिसना न्ही. एखादें जेन्ना प्रॅक्टिकल जेन्ना उदाहरण येता न्ही तेन्ना तुजी कॅपेबिलिटी सिद्ध जाता पळय. बट लग्न करतना हे लोक गजाली पळयना. तुज्या तोंडाचेर जे तूं मुखवटो घातलेलो आसता पळय तो कसलोय आसूं मागीर तेजेर लोक बुलतात, विच इज रॉंग. तशें आसूं जायना. सर अशे आनी अशे खंयचे जे मेजर प्रॉब्लेम आसा समाजान जे खूब कळपाक गरजेचे सारखे आसा, की तुमी फेस केला, असो खंयचो प्रॉब्लेम आसतलो जो समाजान खुबश्या टायमार चलत येयला, आजूनय चलतात, आनी तेजेर अशेंच तुमी म्हटलें अशें एक मुकूट घातलें वयता, असो खंयचो प्रॉब्लेम आसतलो दुसरो? एक धरलो आमी एक अशें लग्ना खातीर सगळ्यान फसतात, दुसरें खंयचें कितें आसपाक शकता? पळय हे सगळ्यान मेजर विशय आहा तो ह्यो आसा, कळ्ळें न्हू. दुसरो अशें एक गजाल आहा की तूं जसो प्रश्न विचारलो तो तुका हांव सांगता, कळ्ळें न्हू. देर आर मेनी थिंग्स, कारण ह्यो एक बेजीक प्रश्न तुवें जो विचारला तो सामको एकदम गरजेचो प्रश्न आसा. बाकीचे खुबश्यो गजाली आहात की म्हाजो जो फोकस आसता पळय म्हाका तरी अशें दिसता की एखादो मनीस जो पर्यंत सक्षम जायना तो पर्यंत तूं कांय करूं शकना. सामान्य मनशाचो अधिकार जो आहा पळय ताका तूं जो पर्यंत बरो बिल्ड करिना, तेज्या अधिकाराक जो पर्यंत तूं खंय तरी सपोर्ट करिना, कळ्ळें न्हू, तो पर्यंत व्हडलेशे गजाली जावचे ना. खंयचोच मनीस न्ही कोणाच्या तोंडा फुडें दिमयेर बोल्लोलो न्ही म्हाका तरी आवडना पर्सनली तुका सांगता. प्रत्येक मनशाक अशें दिसपाक जाय की आपण स्वतंत्र आसा बरो सारको, आपण आपले डिसिजन घेवं शकता, आपण कितें तरी जिवनान प्लॅन केलें जाल्यार आपण तें मेळोवंक शकता. आनी तें करत आसतना ताका खंय तरी कोणाच्या तोंडा फुडें वचून हात पगळचो पडोंक जायना. ही वेवस्था जेन्ना समाजान येतली पळय तेन्ना सगळें सारकें जातलें अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें, खंयच वचचें ताका पडचें ना. कळ्ळें, हें जावपाक जाय. आनी हें जें काम आसा पळय हें काम ह्या सगळ्या वेवस्थेचें आसा. बाकीचे भितर जे सगळे जे कोणूय आसूं मागीर भितर समाजकारण आसूं, राजकारण आसूं, कळ्ळें न्हू, बाकी कितें आसूं तें सगळ्यांचें काम आसा की समाजाक सारकें स्ट्रॉंग करप. पण कशें जावपाक शकता अशें स्ट्रॉंग? तुमी म्हटलें थंय स्ट्रॉंग जावपाक जाय, एक इंडिपेंडन्स जावपाक म्हणजे एकटो जगपाक शिकपाक जाता. बट कशें करपाक शकता एक्चुअली? पळय सगळ्यान म्हत्वाची जी गजाल आसा पळय ती मनशाचें एज्युकेशन. एज्युकेशन मनशाक बरें आसपाक जाय, कळ्ळें न्हू. जेंचे कडेन एज्युकेशन आसा ते मनीस फुडें वता. जेंचे कडेन एज्युकेशन मातशें कमी आसा ते बी फुडें वतात लायफान, पण तेंच्यांनी आपले जे स्किल्स आसात पळय ते बऱ्या पद्दतीन डेवलप करपाक जाय. कोणाचेर डिपेंड रावपाक जायना. पळय स्वाभिमान मनशाचो जो आसता पळय तो म्हत्वाचो आसा. स्वाभिमानी जो मनीस आसा पळय तो खंय तग मारता. आनी दुसरी गजाल प्रत्येकान हार्डवर्क करपाक जाय बरो. तुज्या कडेन जे स्ट्रेंथ आसता, तुज्या कडेन जी पावर आसा तुका कळटा थोडे गजाली आसता ते आपल्या स्ट्रेंथान आसता, थोडे विकनेस आसता. स्ट्रेंथाचेर काम करपाक जाय. आपण अशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाय की एखादें काम आपल्या इतलें हें कोणूच एक्सपर्टीन करूं शकना. ही जेन्ना तुका एक कॉन्फिडन्स तुज्या निर्माण येता पळय जाता न्ही तेन्ना तुका रिप्लेस करप मातशें कठीण जाता. कळ्ळें न्हू. तें मागीर खंय आसूं. पण सर तुमी आतां म्हटलें हार्डवर्क एक्चुअली खूब जाणां म्हणटात हार्डवर्का पेक्षा हार्डवर्का बरोबर स्मार्टवर्क आसपाक जाय. हें खंय पर्यंत गरजेचें आसा? तशें न्ही तो एक्चुअली ना पण तुमकां म्हणटा ना तें कशें तो शब्द खेळ एक्चुअली खरें ओके. सांगपाचें म्हणजे हार्डवर्क स्मार्टवर्क म्हणजे तशें न्ही रे. कशें आसता स्मार्ट जावच्या खातीर तुका खंय तरी पयलीं हार्ड काम करचें पडटा. ओके तेन्ना तूं स्मार्ट जाता. ओके. बरोबर न्हू. कळ्ळें. तुका जर कोणी सांगलें की फाल्यां वच आनी नुस्त्याचें हुमण कर म्हणून तुका म्हाका मे बी तें डिफिकल्ट पडटा. आमची आई सहज करतली. वी कॅन कॉल हर एज अ स्मार्ट. ओके. बरोबर हार्डवर्क न्ही. करून ती स्मार्ट जाल्ली हार्डवर्क आसा. करून ती स्मार्ट जाली न्ही. आतां ती आमकां 2 मिनटान सांगूं शकता अशें अमकें घातलें तरी तशें जातलें म्हणून. आमी जोगताले वचोन थंय. आमी तीख तरी करतले, खारट तरी करतले, आंबट तरी करतले. बरोबर. अशें खंयचे गोंयांतले म्हणीत जाल्यार अशे गोंयांतले खंयचे मुद्दे आसतले खंयच्या डिपार्टमेंटान आसूं किंवा खंयसरूय आसूं जेंचेर हात घालप किंवा नदर वळप खूब गरजेची आसा? पळय सगळीच आमची जी एकंदरीत हें आसा प्रशासकीय जी सगळी विभाग आसा ते बरें काम करतात, कांय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्हू. ताका लागून एकट्याच कोणाक यू कॅनॉट से की अमक्याच हेजेर कशें आसा की जाता तितले ते पीपल ओरिएंटेड आनी
जाता जाल्यार प्रयत्न करपाक जाय. आनी हांवें ओदर जशें म्हटलें की साद्या मनशाच्या एप्रोचान गजाली आसपाक जाय, ताका एक्सेस आसूंक जाय. कळ्ळें न्हू? वयतकूच जर सपोज पयल्या खेपेर एखादी गजाल जाता जाल्यार आमी म्हणूंक शकता की सगळें वेवस्थीत चलता किंवा बरें जालें. बरोबर. आनी सर तुमी आतां उलयतना सांगलेलें की तुमकां रायटींग वर्कान सुद्दां इंट्रस्ट आसा, तुमी खुबशे लेख बरयल्या. हांगार हो कसो कितें प्रसंग तुमचो? तें म्हणटा रायटींग वर्कान तुमची स्कील एक्सपर्टी कशी कितें काय म्हणून? कितें जालें की पळय हांवें खूब कडेन काम केलां. कळ्ळें, खूब कडेन काम केलां, विविध ठिकाणी काम करचो अनुभव आसा. प्रॅक्टिकल आतां जें कितें उलयलां पळय हें सगळें प्रॅक्टिकल हांवें पळयल्लें गजाली. तर रायटींग किंवा रिडींग, सगळ्यांत पयलीं रिडींग करपाचें जें कितें आसा तें आमी खुबशे प्रसंग जेन्ना पळयता तेन्ना प्रत्येक गजाल एखादो मनीस कशा पद्दतीन पुटअप करता. कळ्ळें न्हू? हें आमकां पळोवपाचो आदी पासून एक हें आसलो, छंद कसो आसलो. ताका न्यूज पेपर वाचप मेन म्हणजे. आनी न्यूज पेपर वाचता वाचता केन्ना केन्ना थोडे जे लोक आसलेले, कळ्ळें न्हू, फॉर एग्जांपल विष्णू वाघा सारके लेखक जे आसलेले, कळ्ळें न्हू, जे बरे सामके वेवस्थीत बरयताले. म्हणजे कितें वेवस्थीत इन द सेन्स वॉट की तें वाचत आसतना म्हाका तरी तेन्ना अशें अपील जातालें की ताणें म्हाजो प्रश्न काडला भितर. म्हणजे म्हाका जें कितें दुखता पळय तें ताका कळ्ळें तें. कळ्ळें न्हू? जेन्ना एका बारीक मनशाचें खंय तरी मत ते लेखाचे कन्सिडर थ्रू केलें जाता. वता पळय, कन्सिडर केलें वता, तेन्ना तुका तें फील जाता आनी मागीर तुजो इंट्रस्ट वाडटा. सो तशें जालें. सुरवातीक विष्णू वाघ सर जें कितें कितें गोमंतकान बरयताले किंवा आनी कितें बरयताले, कळ्ळें न्हू, तें खूब आवडटालें. सरांचीं पुस्तकांय बी हांवें तेन्ना वाचलेलीं. कळ्ळें न्हू? खुबशे बरीं बरीं सरान नाटकांय जीं सरान तुका अभंग भंग बी सारकीं नाटकां आसतलीं. कळ्ळें न्हू? किंवा सरांचे एवरीडे विकाक जे तेंचे सप्लिमेंट येताले ते वाचतालो. तेणी आमकां जास्त आनी आवड निर्माण जाली आनी साहित्या कडेन कशें पळोवपा जाय, कळ्ळें न्हू, ताची एक दृश्टी जी आहा पळय ती आमकां जर खंयच्यान जर मेळ्ळी, स्पेशली म्हाजो जर प्रश्न आसत जाल्यार ती विष्णू वाघ सरा कडल्यान मेळ्ळी. कळ्ळें न्हू? म्हणजे समाजाक खंयच्या पद्दतीन पळोवपाक जाय आनी साहित्यान तेजी रिफ्लेक्शन कशें येता तें कशें येवपाक जाय, हे जे गजाली आहा ते आमी विष्णू वाघ सरा कडल्यान शिकला. असो लेखना कडेन तुमचो असो खंयचो एक्सपिरियन्स जाल्लो जो तुमकां बरयतना मातसो कठीण गेलो किंवा हार्ड गेलो असो विचारचो जाल्यार? पळय कशें आसा, हांव काय सदां बरोवपी आसो, हांव काय बाबा हाडाचो लेखक बी तसले गजाली कांय ना. ताका ती गजालाची प्रासंगीक बरोवप. कितें जाता जेन्ना थोडे डिस्प्युटेड गजाली आसतात, कळ्ळें न्हू, जमनींचो विशय बी आसता आनी कितें आसता, केन्ना केन्ना अन्यायाचो विशय आसता आनी ताका बरयतना तुका सगळे गजाली बॅलन्सान बरोवपाक जाय. कारण तूं एक कसलो पक्ष घेवन वचूंक शकना किंवा एक तुका सगळे गजाली बॅलन्स करून वचपाक जाय. सो तेन्ना तें केन्ना केन्ना डिफिकल्ट वता. कळ्ळें न्हू? म्हणजे कारण ताका न्हू तुका सखोल अभ्यास जाय. पण फाल्यां तुका जर कोणी तुजेर प्रश्न विचारलो जाल्यार यू शूड बी इन अ पोजिशन टू आन्सर दॅट. ताका लागून तो एक बॅलन्स करपाक मातशें अशें सुरवातीक कठीण वता. अदरवायज ओके. सर एक असा कॉमनसो प्रश्न विचारतो तुमकां दिसता की आतां खुबशे जाण म्हणटात की रिडींग करप किंवा रायटींग करप खूब गरजेचें आसता स्वताक बिल्ड करपा खातीर. तर कितें रायटींग किंवा रिडींग कसलें करप आसता बेजिकली? सुरवाती पासून जर आपूण वयर सरतलो जाल्यार. ओके. पळय एकदम प्राथमीक अवस्थेंतलें हांव सांगना, मात जेन्ना मनशाक समज येता तेन्ना खंयचेय विशय घेवन पयलीं वाचप गरजेचें आसा. तुका हेतून बरें दिसता पळय तें वाच. तुका न्यूज पेपर बरो दिसता तूं वाच. तुका खंयचें हातीक मेळटा तें वाचपाक जाय नाका. कळ्ळें न्हू? एकदां घेवन सुरू केलें न्हू काय मागीर हळू तुजो न्हू एक विजन डेवलप जाता की अमको टॉपीक म्हाका आवडटा. फॉर एग्जांपल थोड्यांक अशें आसता की भाशेची खूब आवड आसता, मराठी आसूं किंवा इंग्लीश आसूं. सो तेन्ना लोक तशा पद्दतीन आपलो हें करता, प्रवास करतात. थोड्यांक जमनींचे विशय आसतात पळय ते आवडटात वाचप, तेंचें डॉक्युमेंटेशन तशें आसता. थोड्यांक सायड आर्टिकल न्यूजपेपराचेर आसता पळय, म्हणजे आयज एखादो सपोज घटना घडली जाल्यार तेजेर एखादो संपादक कितें आपली प्रतिक्रिया दितलो तें सगळें पळोवपी लोक आसतात. अजुनूय लोक आसात म्हणजे सदां सायड आर्टिकल किंवा तुजो एडिटोरियल वाचपी लोक आसात. कळ्ळें न्हू? तशें आसता. सो
बेजिकली ही जी गजाल आसा पळय ही म्हणजे स्कुलांच्यान तयार जावप कळ्ळें न्हू. स्कुलान आतां जी असेंब्ली बी आसता पळय तातूंत न्यूजपेपर रिडींग बी आसता पळय ह्यो गजाली आसता. थंयच्यान त्यो गजाली हळू स्टार्ट जावप. तेज्या उपरांत तुका ज्या क्षेत्रान आवडटा एखादो फॉर एग्जांपल तुका लेखक आवडटा कळ्ळें न्हू. खंयचो तुका लेखक आवडूं शकता. सो तेन्ना तूं त्या लेखकाची पुस्तकां चड वाचता. पण जास्त करून कितें आसा की आपणाक कितें तरी वाचपाची आवड निर्माण करप तेज्या खातीर तूं कितेंय घे पण कितें तरी घे. आजकाल कशें जालें की मोबायल हातान येयला मोबायलारूय लोक वाचतात. मग मोबायलाचेर खुबशे बाकीचे वॉट्सअपूय आसता तुजे फोनूय येता तुजेर तुका ताका लागून तें मातशें डिफिकल्ट वता मागीर एकाच गजालीचेर फोकस करप. सो ताका लागून बेजिकली जर तूं सपोज बुक्स घेवन वाचलें जाल्यार तें बरें जावंक शकता. तुका रिडींग हॅबीट जी आसा पळय ती बरी लागूंक शकता. आनी थोड्या लोकांक कशें आसता की कायद्याच्यो गजाली आसतात ते वाचपाची अंडरस्टँड करपाची खूब आवड आसता. सो तेन्ना लोक तें करतात. कळ्ळें? आणि सर सगळ्या गजालींकडे कनेक्टेड आहे पळय ती डिसिप्लीन. हं. तर ऍक्च्युली डिसिप्लीन म्हटल्यार कितें आनी डिसिप्लीन कशी फॉलो करप आसता? डिसिप्लीन प्रत्येक गजालीन शिस्त जी आसा पळय ती खूब म्हत्वाची आसा. आतां तुका हांव स्कुलांतल्या भुरग्यांचेर उदाहरण घेवन सांगता की जशें भुरग्यांक आमी सांगता की 10वी बऱ्या मार्क्सांनी पास करा, 12वी बऱ्या मार्क्सांनी पास करा. एखादो भुरगो फुडें लायफान कितें जातलो हें 10वीन 12वीन कळटा. कळ्ळें न्हू. कारण कशें आसता की ताजे हॅबिट्स कळ्ळें न्हू डिसिप्लीन कळ्ळें न्हू हेज्या वयल्यान मनीस कळटा की हो लायफान फुडें वचून कितें तरी करतलो. तुका एक उदाहरण दिता शिस्तीचें. आमी तेन्ना सारस्वतान शिकताले कळ्ळें न्हू आनी आमकां सांगताले की फाल्यांचो होमवर्क आसा तो आयज तुमी सारको करून म्हणजे हें सारको करुया म्हणून. भितरले 20 तरी भुरगे अशे आसताले जे करूंक येनासले कळ्ळें न्हू. आयज हांव पळयता की ते भुरगे आसात ते आपण कितें तरी कोर्स घेतलो तो कंप्लीट करपाक पावले ना. पण थोडे जे भुरगे आसात ते सारके 100% करून आयज बऱ्या बऱ्या पदांचेर कार्यरत आसात. तर शिस्त जी आहा पळय ती प्रत्येक गजालीन खूब इम्पॉर्टंट आसा. मागीर ते तुजे कपड्यांची फॅर मारप आसूं किंवा डेली रिडींग करप ही हेतून शिस्त आसूं. तुवें थोडोसो वेळ आसा तो तुज्या शरिरा खातीर म्हणून व्यायाम करप एक अर्दें वर हेका शिस्त आसूं किंवा तुवें तितलो वेळ तुज्या मोबायलार दिवपाक जाय आनी खंयच्या गजाली खातीर दिवपाक जाय हेज्या खातीर आसपी शिस्त आसूं. शिस्त मनशाच्या लायफान जशी आसता कळ्ळें न्हू तसोच मनीस तो फुडें वता. सगळें जर मॅच करून जर दवरशीत न्ही जाल्यार तुका मातशें डिफिकल्ट वता. आनी एक अशें उदाहरण खुबशे आहा कित्याक म्हणटात की भारताचे जे मोस्ट ऑफ द पॉप्युलेशन आतां युथांच्या हातीन आसा ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचें म्हणटा. सो आमी आतां खुबशे यूथ आमी पळयले न्ही जाल्यार एक डिफरंट डिपार्टमेंटांनी किंवा डिफरंट जाग्याचेर कामाकूय आसा. पण अशें पळयलें वयता की एक जे सरकारी कनेक्शनां जे आसात पळय ते खंय तरी मातशे एक आळस येयल्या सारकें काम करतात आनी जे प्रायवेटान आहात पळय खबर आहा ते एक्टिवली काम करतात. तर अशें बेजीक कित्या खातीर जातात? शिकतना सुरवातेक दोगांयची सेम आसतात. शिक्षण पर्यंत सुद्दां बरें जातात पण मागीर कामाक वयतकूच दोनूय डिफरंट जाग्यार पावतकूच एक वागणूक तेंची वेगळीच जाता. कित्या खातीर? खूब बरो प्रश्न तुवें विचारला. ही गजाल खरी आसा. कित्या खातीर की हातून न्ही तुजे कडेन टार्गेट आसना. टार्गेट आसना. एका शब्दान जर सांगपाचें जाल्यार हांगासर टार्गेट ओरिएंटेड काम जायना खंय पब्लीक सेक्टरान. वेरएज प्रायवेटान तुका टार्गेट ओरिएंटेड काम आसता. एट द एंड ऑफ द डे तुका कितें तरी आउटपूट दिवपाक पडटा. हें तुका काम असायन केल्लें आसता. 3 शिफ्टीन काम चलता कंपनीन बी गेल्यार. हांवें फार्मास्युटिकलान काम केलां वेर्ना. सो हांवें तें पळयलां कितें आसता तें. आयज हांव दुसरे कडेन काम खंय तरी करता तें बी हांव पळयतां. कळ्ळें न्हू. कित्याक टार्गेट ओरिएंटेड जेन्ना तूं दिता तेन्ना तुजेर तुजी जबाबदारी आसता की आपणाक हें इतलें आहा तें कंप्लीट करून दिवकूच जाय. जाल्यार आपलो वयलो कोण जो बॉस आसा तो आपणाक ताप येतलो किंवा कामा वयल्यान काडूय बी शकता अशें जाता. वेरएज हांगासर कितें जाता की एक तर
जशे केसी येतात तांकां पब्लीक सेक्टरान तशे लोक पळयतात. एकदा मनीस आळशी जातात बसून बसून, कळ्ळें न्हू. टार्गेट ओरिएंटेड जर काम तांकां दिलें, बाबा ही आयज फायल आसा ती आयज क्लियर जावपाकूच जाय, जाल्यार जावंक शकता. सो फाटल्यान लागप, तेंच्या फाटल्यान लागप हें इतलें शक्य जायना, कळ्ळें न्हू. कारण खूब मोठो असो एरिया आसता कामाची, एक स्पेसिफीक एकूच क्षेत्र आसना, ताका लागून अशें जाता. मात हांगासर जर समजा हांव अशें म्हणटा की आतां जशें आमी जीपेचें किंवा पेटीएमाचें स्कॅनर आसता पळय, तसो न्ही एक स्कॅनर बी त्या टायपचें कितें तरी सॉफ्टवेअर जें आहा पळय तें तयार करपाचें. आनी तुवें आतां सपोज जर एखादें पेपर जर सपोज जर दिलो, एखादी फायल दिली, जाल्यार जो स्टेटस आसा पळय तो तुका कळपाक जाय. तुवें तें वचून तुजें कितें तेंच्यांनी कितें तरी एक युनीक नंबर दिवपाचो. तो युनीक नंबर तुवें घातलो न्ही थंय, तर तेज्या उपरांत तुजें कामाचो स्टेटस आसा पळय तो तुका रोखडो कळपाक जाय. तुका वचून खंयच्या मनशाक वचून पूश करचें पडोंक जायना. हें जें आसा पळय तें अशा पद्दतीन जेन्ना प्रशासन जातलें पळय, तेन्ना त्या मनशांक आळसूय करपाक मेळचो ना. कारण कितें तरी न्हू तांकां टार्गेट दिवपाक जाय. हें कोणाच्या हातीन आसता? वयर जे कोण पॉलिसी मेकर्स आसात पळय तेंच्या हातीन आसता हें. कळ्ळें न्हू. सो तेंच्यांनी ती शिस्त आसा पळय ती लावपाक जाय त्या प्रत्येक ऑफिसाक, जेणे करून टार्गेट ओरिएंटेड काम करून लोकांची कामां आहात ती बेगी जातली आनी हांकां आळशेपणां करपाक मेळची ना. कितें जर दिवंक ना न्हू जाल्यार आळस जावप हें नॅचरल आसा. ताका लागून आजचें काम जें आहा तें आजचें इतलें काम तुका कंप्लीट करूंकूच जाय अशें. पळय आतां तुवें एक जी गजाल म्हटली की अशे आळशी आसता. सो आय एम नॉट सेयींग दॅट की सगळेच लोक आळशी आसा अशें ना. एक्सेप्शन इज ऑलवेज. कळ्ळें तुका. मेजॉरिटी जे लोक आसात पळय हे बऱ्या पद्दतीनूय काम करतात. आमी आतां आळशीपणाक म्हणटा सांग, खूब खूब कमी कमी जे लोक आसात पळय 10% जे लोक आसात पळय 10% खातीर न्हू 90% लोकांचें नांव आनी प्रोफेशन बदनाम जाता. बरोबर. कळ्ळें न्हू. एखादो कोण तरी मनीस काम करता पूण बाकीच्या 9 लोकांकूय काम करपाक मेळना. टोटल 10 लोकांचें नांव पिड्ड्यार जालें. आमी जर आयज जर सगळे कडेन जर पळयलें खंयच्या ऑफिसांनी गव्हर्मेंटांनी जाल्यार लोक काम करतात. मोठ्या मोठ्या पदाचे डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर ह्या पदाचे जे लोक असतात पळय ते खूब बिजी असतात, व्यस्त असतात. तांकां खरोच टायम आसना. बाकीचो लोवर जो स्टाफ आसा पळय तांकां थंयच्यान जो पर्यंत आउटपूट मेळना तो पर्यंत ते कांय करपाक शकना. पण तांकां जें आहा पळय ते टार्गेट ओरिएंटेड जर काम दिलें, अमकें आयज काम तुवें करूंकूच जाय, अमकें अमकें जर येयलें, अमक्या टायमार अमके टायमा पर्यंत तुका एंट्री घेवपाक जाय. 11 पर्यंत तूं एंट्री घे. तेज्या उपरांत लोकांक सांग फाल्यां ये म्हणून. 11 पर्यंत जे लोक येता पळय तेंचें काम जें घेतलां तें कंप्लीटूच जावपाक जाय. कळ्ळें तुका. आनी कितें जाता केन्ना केन्ना एखादो डॉक्युमेंट आसना, केन्ना कितें जायना. कळ्ळें तुका न्ही. कितें थोडे आसता ते गजाली सारके फील करिनात लोक, चुकीचे डॉक्युमेंट्स लायता. थोडे एकदां लोक आसतात ते कितेंचे कितेंय डॉक्युमेंट लायता आनी हाडटा. दुसऱ्याचे आसता ते आपणाक दी म्हणून सांगता. सो त्या खातीर कामां डिले जातात. पण जर वर्क ओरिएंटेड आनी सारकें ठरोवन जर काम दिलें, टार्गेट जर सारके दिले, जाल्यार वेवस्थीत वेळाचेर काम जावंक शकता आनी दुसऱ्यांक आळस करपाक मेळचो ना. सर आनीक अशें नॉर्मली पळयलें न्ही इवन तुमी ऑब्जर्व केलें आसतलें एक फॅमिली भितरूच म्हणली जाल्यार एक जो कोण पब्लीक सेक्टरान कामाक आसता खबर आहा तो खंयच्याय पोस्टार आसूं ताका एक व्हॅल्यू वेगळ्या प्रकारचो आसता. दुसऱ्या कडेन जर कोण बऱ्या प्रायव्हेट सेक्टरांचो स्वताचो बिझनस कोण डेव्हलपींग बरो करूं तरी ताका इतलो व्हॅल्यू गावना सर. हेजो परिणाम समाजाचेर जाता काय जायना? डेफिनेटली जाता. आनी हें तर दुखणें आसा न्ही समाजाचें. कितें जालें की लोकांक लक्झरियस लायफाची न्हू संवय जाला. जो कोण तरी एक 4 भिंतीच्या भितर फॅक्टरीन काम करता पळय मनीस, तो समाजाच्या त्या प्रकाश झुजान येना. कळ्ळें न्ही. तो भितन रावता आनी व्हडलो मॅनेजर आनी तेच्या पेक्षा व्हडल्या पोस्टाचेर पावता. पण तो न्ही हांगासर तो असो लायमलायटान येना. हेंचें कितें जाता, म्हाजो मनीस न्हू थंय त्या पोस्टार आसा, त्या पोस्टार आसा. तो बारीक आसूं किंवा व्हडलो आसूं, एकदां तो त्या पब्लीक सेक्टरान गेलो न्ही, त्या लोकांक अशें दिसता की आतां हांगासर लायफ सारकी स्टेबल आसा, हांगासर आपलो जॉब आसा तो सेक्युअर्ड आसा. आनी हेज्या खातीर लोकांक दिसता की ह्यो मनीस सारको, हेजे कडेन सगळें सारकें आसता वेवस्थीत, म्हणून तांकां चड डिमांड वता. एक्चुअली पळोवंक गेलो न्ही जाल्यार केन्ना केन्ना मोस्ट ऑफ द टायम हांव म्हणटा की जे प्रायवेट सेक्टरान जे लोक आसात ते तेंच्या पेक्षा जास्त कमयतात. पण हांगासर कितें जालें की वेळ आसता सुशेगाद, कोणा कडेन खबरूय करूंक गावता आनी कितें आनी लोकांक
दिसताना अशें परसेप्शन जाता की हांगासर वेवस्थीत टायम मॅनेज करपाक मेळटा. एक एट द एंड ऑफ द मंथ तुका इतकी अमकी अमकी सॅलरी येतलीच येतली. ताका लागून हाजो जो परिणाम आसा पळय तो सगळ्यांचेर जाता आनी ही जी लग्जरी आहा पळय ही प्रत्येक मनीस एन्जॉय करपाक पळयता. आनी हांगासर जर सपोज तांकां अशें आसलेलें की तुका हांगासर काम चड आहा जाल्यार लोक म्हणटले आसले की हें नाका म्हाका थंय वयता म्हणून. हांगासर ते तुका टार्गेट ओरिएंटेड नासल्या कारणान तें चल्लां. ताका लागून लोकांचेर आनी समाजाचेर जो परिणाम आसा पळय तो वायट जाता. उदोड एक पॉयंट म्हाका डिस्कस करपाक जाय जातून म्हाका याद जाली. एक अशी हांवें स्टोरी आयकलेली सर की दोग जाण सेम घर बांदता सर. एक गव्हर्मेंट पब्लीक सेक्टरांतलो आनी एक प्रायवेट सेक्टरांतलो बांदता. सेम बजेट आसता ऑलमोस्ट 30 लाख धरी 30 लाखाचें घर बांदता. एकटो आसता पळय तो प्रायवेट सेक्टरांतले 5 वर्सान लोन सगळें क्लियर करता आपलें. दुसरो पब्लीक सेक्टरांतलो आसता पळय ताका 30 वर्सां आसता. 30 वर्साचो आसता. तरी सुद्दां लोक जज बरे करता एकाच पब्लीक सेक्टरांतले आसल्या एकाच. आनी तो उलट दाखयता की आपल्याक स्ट्रेस ना, स्ट्रेस फ्री आसा अशें म्हणून. आनी अशीं उदाहरणां सर खूब आसा गोंयांत पळयलें जाल्यार. दुसऱ्या सायडीन इवन तुमी हेजो पब्लीक सेक्टराचो उपयोग अशें जाता म्हणून म्हाका लोकांनी सांगलां की लोन इजिली पास जाता. हां. सो हेका लागून लोक पब्लीक सेक्टरांत वयता काय हेजें कनेक्शन समाजा कडेन कशें कितें आसा? ना पळय कशें आसा इट इज अ मॅटर ऑफ बँक किंवा एखादे संस्था जी लोन दिता पळय तेजो विशय यो की प्रत्येक लोन दिवपी जी संस्था आसता किंवा एखादी बँक आसता ती लास्टाक आपली सेक्युरिटी पळयत आसता. सो जेजो जॉब जास्त सेक्युअर तांकां लोन इजिली मेळटा. बरोबर आहा न्ही. आनी बँक पळयता न्ही ते सॅबील स्कोर आनी कितें किंवा बाबा ह्या 5 वर्सां भितर तूं तें पे करूतलो हे करतलो करचें ना जातलें काय जावचें ना. ते बँक एनालायज करता आनी तेज्या उपरांत हें करता. आनी आतां जो कोण पब्लीक सेक्टरान आसा पळय तेंच्या बाबतींत शाश्वती आसता. इतलें इजी आसा.